देशाबरोबर गोयच्या मुस्लिमांनी शेनवारा रमजान ईद मनयली. सगळे दर्गे आनी मशिदींनी सकाळसावन नमाज जाली. ल्हान व्हड सगळे फांतोडेर मशिदींनी जमले. उपरांत मुस्लिमांनी एकामेकांक ईदाची परबी दिली. पवित्र रमजाना निमतान म्हयन्याभराचो उपास ईदा दिसा सुट्टा. उपास सोडपाच्या दिसा शीरखुर्मा आनी बिर्याणी हे पदार्थ ईदाचे खाशेलेपण. पळयात गोंयकारांची ईद. मेळून एक दुसऱ्या मेळटा शीरखुर्मा करता आनी फ्रेंड्स सर्कल जी आसता तांकां इनवायट करता. रिलेटिव्स हे सगळे मेळटा. रमज़ान जो है हमारा बहुत बड़ा महीना माना जाता है और ये ईद जो है इसकी तरबियत ये जो है हम लोग बहुत कुछ रखते हैं कि सबसे बड़ी ईद इसी को ज़्यादा माना जाता है. हम सब तरफ से, हमारे कमेटी की तरफ से, हमारे पूरे गोवा के लोगों की तरफ से सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूँ. दाबोळे विमानतळाच्या फॉल्स सिलिंगाचो काय भाग शेनवारा कोसळ्ळो. हे घडणुकीत दोगा प्रवाशांक मातसो मार लागलो. दाबोळे विमानतळाचेर सिलिंग पडटकच बोवाळ जालो. सिलिंगाचो भाग कित्याक कोसळ्ळो ताचेर नेमकी म्हायती ना. मात बाबत बांदकामाक लागून हो प्रकार घडलो अशें लोक उलयतात. हो प्रकार शेनवारा दनपारा घडलो. गोयच्या दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर शेनवारा अपघात जालो. दनपारा सुमार 12:30 वरांचेर अचकीत दाबोळे विमानतळाच्या सिलिंगाचो काय भाग कोसळ्ळो. हे घडणुकेन दोन प्रवाशांक मातसो मार लागलो. सिलिंगाची दुरुस्ती करपाक भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी सांजे मेरेन नेट लायिल्लो. सिलिंगाचो भाग कित्याक कोसळ्ळो ताची नेमकी म्हायती ना. हे विशयी विचारपाक विमानतळ संचालकाक प्रुडंटान संपर्क केलो. मात घडणुके उपरांत संचालक के श्रीनिवास रावान फोन उखलूंक ना. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. गोयचे प्रेक्षक सिनेमा पळोवन ते समजून घेवन खरी प्रतिक्रिया दितात अशें हायवे सिनेमाचो अभिनेतो गिरीश कुलकर्णी उलयलो. गोंयकारांक सिनेमांतली विविधता आनी बारकावे पळोवपाक आवडटा. गोंयचो प्रेक्षक सिनेमाचेर रोखडोच आपलें मत उक्तायता म्हणून गोंयचे प्रेक्षक हे चिकित्सक आसात अशें गिरीश कुलकर्णी उलयलो. गोवा मराठी सिनेमा महोत्सवात कुलकर्णीच्या हायवे एक सेल्फी आरपार सिनेमाचो प्रिमियर जालो तेन्ना प्रुडंटाकडे ताणें भासाभास केली. आपल्या फिल्म पण आहे हायवे, ज्याचं प्रीमियर इकडे यावर्षी होणार आहे. कसं वाटतंय? अरे फार मस्त वाटतंय. आणि यावेळेस तर एक नवीन गोष्ट अशी आहे की आम्ही पण ती फिल्म तुमच्याबरोबर पहिल्यांदा पाहणार होतो. तर माझा अनुभव असाच आहे की फार चांगल्या पद्धतीने ते रिसीव्ह करतात, ते समजून घेतात कंटेंट. आणि म्हणजे या पर्टिक्युलर फेस्टिवलचा जो प्रेक्षक वर्ग आहे तो त्यांच्याबरोबर संवाद होऊ शकतो. त्यांना त्यांची म्हणून एक काही टेस्ट आहे. आणि दे लव्ह टू वॉच व्हरायटी, म्हणजे ते वेगवेगळं पाहायला उत्सुक असतात, ते समजून घ्यायला उत्सुक असतात, नवं काहीतरी जाणून घ्यायला उत्सुक असतात. सो अशा अर्थाने मला फार कौतुक करावंसं वाटतं त्यांचं. आणि फिल्म मेकर म्हणून काय होतं की प्रेक्षक असा जर सुजाण प्रेक्षक तुम्हाला मिळत असेल तर फार मजा येते. काय फिल्म म्हणजे काय बघायला मिळणार? एक चांगले रेसिपीचं नाव मला वाटतं काहीतरी मिक्सचर आहे त्याच्यात, पण काय आहे फिल्ममध्ये? शुगर सॉल्ट आणि प्रेम हे बेसिकली
रेसिपी आहे जसं तुम्ही म्हणालात 3 इन्ग्रेडियंट्स आहेत आपल्या आयुष्याचे, आपल्या जीवनाचे, रिलेशनशिपचे, जे फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप आणि आयुष्य, हे 3 इन्ग्रेडियंट्स आहेत शुगर, सॉल्ट आणि प्रेम. म्हणजे आपलं आयुष्य टेस्टी बनवण्यासाठी त्यांचे हजबंड बरोबर त्यांचे रिलेशनशिप्स, हे तिघी मैत्रिणी होतात, हे रिलेशनशिप, हे आहे शुगर, सॉल्ट आणि प्रेम. धिऱ्यो परत चालू करपाविशीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्या कडेन व्हरतलो म्हणून दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकार उलयला. धिऱ्यो कायदेशीर करची म्हणून दक्षिण गोंयच्या झेडपीन मागिल्लें. खोला गांवाक दत्तक घेतला आनी ताच्या खातीरचो उदरगतीचो प्लान तयार आसा. ताचें काम बेगीनूच सुरू जातलें म्हणून सावयकारान सांगलें. बेगीनूच आनीक एक गांव उदरगती खातीर हातान घेतलो म्हणून तो उलयलो. I'll take up this issue with the environment minister, since on his tour he had raised this issue in Kerala, if I'm not mistaken. Now I had sought his appointment, which I could not get. Now in the next week, from Monday onwards, I'll be in Delhi, so I'll seek an appointment with him. I'll speak to him about this issue. I am aware of this issue, which is being discussed in South Goa. So. I'm not aware whether that's a policy of the government as regards the Jalliakattu, which has been spoken about by the Honorable Minister. But definitely the concern of the people from the South Goa will be placed before the Honorable Minister, and accordingly the decision will be taken. ज्या एक विलेज अडॉप्ट केल्ले खोला विलेज जे आशिल्ले तातूंतलो जो प्रोसिजरल पार्ट जो आसा तो प्रोसिजरल पार्ट आतां कंप्लीट जावन प्रत्यक्ष एक्झिक्युशनाची आतां सुरवात जातली आनी तेजो विलेज डेव्हलपमेंट प्लान हो ग्रामसभेन पास करून तो आतां मुखार इम्प्लिमेंटेशना खातीर सगळ्या एजन्सी वांगडा मिटींग जाली आनी तेजे उपरांत आतां तें एक्झिक्युशनाक स्टार्ट जातली. तेजे उपरांत जी दुसरी विलेज जी आसा ती इंडिकेट करपाक सांगलेली आसा आनी ती विलेज हांव बाकीच्या सगळ्या कडेन डिस्कशन करून एक कांय दिसा भितर पार्लमेंट सेशन आशिल्ल्या कारणान कदाचित टायम मेळचो ना आतां करपाक, पूण तो आयल्या उपरांत रोखडेच ती विलेज खंयची आसूं शकता तेजे संबंदांतलें इंडिकेशन दितलो. घेऊया एक विराम.